म्हादय न्हंय वांटोवपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान 70 मालान काडिल्ले पदयात्रेक 70तल्या माऊस पंचायतीन हरकत घेतिल्ल्यान पुलीस उपजिल्लोधिकारी हांणी ही पदयात्रा ठाणे आनी कोपाड्ड्या आडयली। हाका लागून राती उसरां मेरेन तणावाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली। हे पदयात्रेक परवानगी नाशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी ही पदयात्रा आडिल्ल्याचें कळटा। ह्या भायर पक्षाचे फुडारी मनोज परब, आमदार विरेश बोरकार आनी हेर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नेटाची हरकत घेतली। पदयात्रेक जमलेले जी 9 दिसाची आमची 100 किलोमीटर पदयात्रा जी आमी चलपाची आसली ती हांगा चालू करपाची आसली 4:30-5 सुमार। जाल्यार हांगा पुलीस येयले, आमकां आडयले, मामलेदार येयलो, तांकां आमी क्वेश्चन केले, खंयच्या कायद्यानुसार तुमी आडयता हें सगळें जालें। मागीर डेप्युटी कलेक्टर येयलो आनी PIन आमकां एक लेटर दाखयलें आपल्या मोबायलाचेर। तितून खंय मावशी पंचायतीच्या सरपंचान डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केला की ही पदयात्रा आहा पळय, ही पदयात्रा खंय लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक जातलो आनी कितें थ्रेड आहा माती खबर तेणी कितें केलें त्या हेच्यानुसार डेप्युटी कलेक्टरान लेटर PIक धाडलें की अशें जावपाचें आहा। सो तो हांगा येयलो आनी तेंच्यांनी आमकां आडयलें। आमी इतलेंच विचारलें की खंयच्या कायद्यानुसार, पयलें म्हटल्यार पंचायतीक रायट आसा पदयात्रा आडोवपाक। फर्स्ट, सरपंच जेन्ना लेटर धाडटा जाल्यार तेणी हें लेटर धाडटाना फोर्टनायट मिटींग घेतल्या काय, सगळ्याच पंचांक भितर कॉन्फिडन्सान घेतला काय। सेकंड, आनी जर सगळें तेंच्यांनी कायद्यानुसार आपले फोर्टनायट मिटींग हें तें डिसिजन घेवन जर सरपंचान आपले पावर यूज केले आनी लेटर धाडलें जाल्यार पिसफूल हांगा गोंयकारांची टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट हांगा गोंयकारांची जर एक पदयात्रा जाता, कोण तरी आडोवपाक सोदता जाल्यार आमकां हांगा आडोवचें सोडून पुलिसांनी तांकां आडोवपाक जाय आसलें। आमी तांकां विचारलें की तुमी तांकां क्वेश्चन केले,